आयज सुमार 9:30 लता दिदी संवसाराक अंतरली। आमच्या वांगडा आसा गोमंतक टीव्हीचे संचालकीय संपादक राजू नाईक सर। सर सर लता दिदी आयज अंतरली ह्या संदर्भान तुमची 2 उतरां आमकां आयकन दिसता। लता दिदी ह्यो गोंयच्यो आनी ताजे बद्दल आमकां सदांच तांचे बद्दल एक अभिमान आसता। लता दिदीन संगीत मळार कितलो वावर केला हाजी आमकां सगळ्यांक जाणविकाय आसा। आनी गोंय लता म्हणल्यार आमकां एक आपुलकीची अशी भावना सदांच येताली। आनी तांचे गितांनी तांच्या आवाजान एक सगळे कितल्योश्यो पिळग्यो तांच्या आवाजान सामक्यो भारून गेल्ल्यो आमी पळयतात। म्हाका याद जाता एक दीस हांव आमच्या कार्यालयान बशिल्लो, ही जवळ जवळ 5 वर्सां पयलींची गजाल। अचानक म्हाका फोन आयलो की आपूण लता मंगेशकर उलयता। म्हाका म्हज्या आंगार सामको कांटो उबो रावलो। हांवें म्हणलें कितें? त्यो म्हणपो लता मंगेशकर आपूण उलयता। आनी जालें अशें की त्याच दिसा आमचे कडेन एक बातमी आयिल्ली मंगेशकर कुटुंबा संदर्भान। ती अशी की गोंयान सगळे जाणात की एन शिवदास हे लेखक देवळे खुली करा म्हूण चळवळ चलयतात। आनी त्या दिसा आमचे कडेन एक बातमी छापून आयिल्ली की एका देवळान गोंयच्या कांय लोक भितर घुसपाचे आसात आनी तातूंत भितर मंगेशकर कुटुंबातले कांय वांगडी आसतले। त्याच दिसा कोणे तरी म्हाका दिसता ती बातमी लता दिदीच्या कानार घाली आनी ताणी म्हाका फोन केलो। आनी ताणी म्हाका फोन करून सांगलें की ही बातमी आपल्याक कोणें धाडल्यार आपणें वाचलें आनी आपूण तुमकां खुलासो करूं सोदता की अशे तरेचे खंयच्याच देवळान भितर घुसून आमकां त्या संदर्भान कसलीच चळवळ करपाची ना आनी आपल्या कुटुंबातलो खंयचोच वांगडी अशा चळवळीन वांटेकार जावचो ना। कोणे तरी चुकून एखादी ती बातमी कोणाच्या कानार घाली आसतली आनी ती बातमी आयली आसतली अशें म्हणलें। आनीक लता दिदीन सांगलें की एकदां अशें जाल्लें की आशा भोसले एका गोंयच्या देवळान गेल्ली, तिका गर्भकुडीन वचपाचें आशिल्लें पूण तिका वचपाक दिलें ना म्हूण मातसो त्या संदर्भात थंय कितें तरी वाद जाल्लो। पूण ती म्हणटा की मागीर आशा दिदीक लोकांनी समजावन सांगलें की कोणाकच गर्भकुडीन वचपाक मेळना आनी ताजे नंतर तो वाद मिटलो। आनी तेणी सांगलें की आमकां ह्या सगळ्या देवा बद्दल श्रद्धा आसा, आमच्यो भावना आसात आनी आमी तांच्या संदर्भान गितां गायतात। आपूण गोंयच्या सगळ्या देवांच्या संदर्भान आपल्या मनान पूर्ण आदर आनीक श्रद्धेची भावना आसा। आमकां अशें देवळान घुसून असलें कांय करपाचें ना। आमच्या मनान तो देव आसा। ताजे नंतर तुमकां सांगता बरे 6 म्हयने लता दिदी म्हणजे सतत फोनाचेर संपर्कान आसताले। एक दीस ताणें म्हाका अचानक परत फोन केलो। तांकां एका क्रिकेट खेळगड्याचो फोटो जाय आशिल्लो आनी आमच्या पेपरार मुंबयच्या आमच्या आवृत्तीन तो छापून आयिल्लो। म्हणटकीर हांवें त्या दिसा आमच्या मुंबयच्या कार्यालया कडेन कॉन्टॅक्ट करून तो फोटो मेळयलो। त्या फोटोची एक बरी प्रत काडली, फ्रेमीन घालपाक लायली आनी त्याच दिसा सांज मेरेन आमी लता दिदीच्या घरा तो क्रिकेटराचो फोटो पावयलो। आनी ताजे नंतर परत म्हाका लता दिदीचो फोन आयलो की आपूण जाणें फ्रेम हाडली ताका आपूण मेळूंक पावली ना पूण फोटो आपल्याक मेळ्ळो आनी तो फोटो इतलो बरो आपल्याक आवडलो की आपूण ती फ्रेम तश्या तशी बरी आपल्या भायल्या कुडीन दवरपाची आसा। आनी ताजे नंतर 6 म्हयने हांवें तुमकां म्हणले तशें 6 म्हयने लता दिदी सामक्यो संपर्कान आसतल्यो। केन्नाय हांवें फोन केल्यार फोन घेताल्यो। एक दीस तर हांवें तांकां सहज म्हणलें की महिला दिसा तुमची हांव मुलाखती घेता आनी तांच्या हांवें एक 2 मिनटांची एक ल्हान मुलाखती घेवन आमी ती छापिल्ली। आतां उरल्यात त्यो फकत अशे तरेचे यादी। हांव तांकां गोंयान त्यो आयिल्ले कडेन चतुरंगान तांचो भोवमान केल्लो गोंयान तेन्ना तांकां मेळिल्लो हांव। पूण तितलीच ती ल्हानशी याद। तसो तांकां दीर्घ असो हांव मेळूंक शकलो ना पूण तांच्यो त्यो गेले तरी तांचें संगीत, तांचे आवाज, तांची पदां सदांच आमच्या कानार आसतलीं। आमचीच न्ही तर फुडल्या पिळग्यांक सुद्दां लता दिदींचो आवाज प्रेरणा दीत रावतलो। तांकां म्हजें नमन। देव बरें करूं सर। ह्याच संदर्भान म्हाका आनी एक प्रश्न आहा तुमकां। लता दिदीचें तुमचें आवडटें खंयचें एक गीत जर तुमी हांगा सद्या सांगलें जाल्यार? म्हाका एकदम म्हणपाक जावचें ना पूण तुमकां सांगता आत्तां हांव लता दिदीची सगळीं पदां घेवन बशिल्लो। आंधी सिनेमांतली तिची सगळीं पदां म्हाका खूब आवडटात आनी हांव ती परत आयकतां। लता दिदी आनी गुलजार हांचें कॉम्बिनेशन खूब बरें आसतालें, सुंदर। धन्यवाद। देव बरें करूं सर।